सत्तरीत हिवरे चरावणे गुळेली वाठारांत नवे सिजनात 6 मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात। थंयच्या लोकांक माकड तापाचेर नवे सिजनात सादूरकायेची शिटकावणी। माकड तापाचो सिजन आयिल्ल्यान सत्तरीत भलायकी खात्यान जागृताय आनी वाशिनाची मोहीम सुरू केल्या। अधिकाऱ्यांनी थंयच्या राना खातें, पोलीस, झेडपी आनी पंचांक म्हूण कार्यावळ दवरिल्ली। अंदू दोडा मार्गार माकड तापाच्यो केसी मेळ्ळ्यात, मात गोंयांत खंय अजून केस मेळिल्ली ना। पावस सोंपून काजू दोंगरांनी भोंवपाचो नवो सिजन, परत माकड तापाची खबरदारी। सत्तरीत भलायकी खात्यान जागृताय सुरू केल्या। माकड ताप जावचो न्ही म्हूण रानांत वावुरपी लोकांनी घेवपाच्या खबरदारी विशीं म्हायती आनी पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दिलें। स्टार्ट जावन आतां पर्यंत कशे कितले केसी जाले, फर्स्ट सिजना, सेकंड सिजना, मागीर थर्ड सिजना कशे कमी आसा सध्या। आनी अजून पर्यंत आतां नोव्हेंबरान आमी एक्सपेक्ट करताले कोण तरी लोक काजूनी बिजूनी वता न्ही भेंडोवपाक, ते अजून तरी हांगा गोंयांत जावंक ना। जरी दोड्या मार्गार केसी डिटेक्ट जावन डेथ सुद्दां जाल्ले आसा। आमचे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आसा सध्या। ह्या म्हयन्यात 4 आशिल्ले, 2 जाला, 2 उरल्या, सोमार आनी 30 तारखेक आसा। आनी एक DMP ऑयल आमी मागिल्ली, ते ऑलरेडी आमी सांगले आसा सर, एप्रुवल आयला म्हणून सांगलां, पूण आतां 5,000 मागला तेणी, पळोवया आमकां कितले दिता ते। लास्ट इयर एक्सपेरिमेंटल बेजीस म्हणून आमी 50 बाटल्यो दिवन इफेक्ट बरो जातलो। सत्तरीत वायल्ड लायफ आनी बाकीच्या वाठारांनी मेळून 6 मेल्ले माकड जाळ्ळ्यात। माकड हिवरे, चरावणे, गुळेली वाठारांत मेळिल्ल्यान पोरू जाल्ल्या वाठारांतच परत KFD पातळपाची शक्यताय न्हयकारू नजा म्हूण RFO सांगता। सर, ह्या सिजनान कितले माकड मेल्ले? आता बसून आमी वायल्ड लायफान 3 जळयले आणि टेरिटोरियल रेंजीन 3 जळयले। खंयच्या एरियेन मेळ्ळे ते हिवरे आनी चरावणे, हिवरे, चरावणे आनी गोळावली ह्या तिनाच्या सेंटराक आसात। म्हणजे जंय KFD मेळ्ळो त्याच एरियेन तेच एरियेन आसात। म्हणजे पोरू ज्या जाग्यार KFD डिटेक्ट जाल्ली हायेस्ट, थंय हे माकड आशिल्ले। म्हणजे अंदूय बी KFDची थंय इन्फेक्शन आसपाची शक्यता पूर्ण आसा। अंदू दोडा मार्गार माकड तापाच्यो केसी मेळ्ळ्यात, मात गोंयांत खंय अजून केस मेळिल्ली ना। मेल्ल्या माकडांनी KFD पातळचो न्ही म्हूण राना खातें खंय अलर्ट आसा। सपोज जर माकड मेळ्ळो जो मरपाच्या धडेर आसा किंवा खूब वायट स्थिती आसा, जाल्यार ते इमिडिएट ताजेर ट्रॅक करता। मरून 3 दीस जाले अशें जर जालें जाल्यार तो पोस्टमार्टम करूं मेळना। मागीर आमी पोस्टमार्टम हे सोडटात आनी इमिडिएटली ताजे भोवती 5 मिटर आनी माकड योग्य रितीन जळोवन आमी पळयतात की थंय खंय इन्फेक्शियस किट्ट्यो उरनात। प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान विश्वनाथ नेनेचो रिपोर्ट। आता पळोवया गोंयचे सरभोंवतणच्यो कांय खबरो। रोशल परेराचे ब्रेव नीना अँड अदर स्टोरीज ह्या पुस्तकाचे विमोचन जाले। ताणे हे पुस्तक कोंकणीतूय काडलां। A lot of kids that I want to reach out to with help of this book. I want to create awareness. I want to tell them that such things do happen and they need to be cautious. I want to make a mention of it to the parents that if your child is a victim of CSA, please do not hush it. Please do not forbid your child to talk about it. You need to seek help because the child never forgets it. The pain remains. SBI आणि RBIन म्हापशा बाजारकारां खातीर पयलेच खेप कॉइन मेला दवरिल्लो। मेळ्याक बाजारकारांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। दुकानदारांक एक सेपरेट कॉइन मेला करचो जाल्यार कितें जातालें की कॉइन्स दिवपाचो जेन्ना टायम जाता तेन्ना एक सर्टन लोक गर्दी करून कॉइन लायनीक रावन व्हरताले। दुकानदार दुकानान बिजी आसल्या कारणान खंय तरी तांकां टायम मॅनेजमेंट जायना आनी चेंज जे चिल्लर जे दुकानान बाजारान येवंक जाय आसले ते येनासले। 1 रुपया, 2 रुपया आनी 5 रुपया अशे कॉइन तांकां आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा। ज्या पद्दतीन आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा, आय कॅन सी इट इज सक्सेसफूल। टोटल कितले डिस्ट्रीब्यूट केले? टोटल आज आमी जवळ 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट करपाची आसा। स्टेट बँकेन म्हापसा मार्केटान एक ATM घालपाचो हा म्हाज्या प्रयत्नान आमच्या म्हापशा बाजारान सध्या आमी बाजार मॉडिफाय करपाची हितून चल्ला आनी आमच्या प्रयत्नान स्टेट बँकेचो एक ATM म्हापशाच्या वेपाऱ्यां खातीर किंवा कस्टमरां खातीर सोयीस्कर जावपाची ह्या नितीन एक ATM घालपाचें अशें आमचो इच्छा। नॅशनल इलेक्शन क्वीज 2017-2018 मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो कलेक्टरात दवरिल्लो। क्विजात 21 स्कुलां वांटेकार जाल्लीं। For the direction of the Election Commission of India, we have organized this national election quiz. There are 3 stages. First is the intra-school round.
So we are targeting the students from age group of 14 to 17 years to inculcate electoral practices in them. We have selected students from 9th standard to 12th standard. So 3 teams we have selected from each taluka. Total 21 teams now are competing at district level. At district level we have organized this national election quiz. There are total 50 questions. Each question carries 1 mark. So out of this, 3 winners will be declared. First will be district level winner, then there will be district level first runner up, then it will be district level second runner. These 3 winning teams at district level national election quiz will then compete at the state round. State round will be organized by the Chief Electoral Officer of State of Goa. Okay, great. Thank you so much. State round will be conducted mostly between in the month of December. The dates have not been fixed yet. Mostly it will be at the fag end of December. पेडणेकारांक 1 कोटी वयर म्हणून बांदिल्ले नवे गार्डन जानेवारी मेरेन मेळटले. पेडणेचो आमदार मंत्री बाबून गार्डनाची पळोवणी केली. जानेवारी 15 तारीख तो आमच्या म्युन्सिपालिटी कडे हँड ओव्हर करतलो. टोटल कॉस्ट अंदाज कितलो आसा? 1.3 करोड. 1.3 करोड सगळो. जानेवारी पर्यंत कंप्लीट जातले. जानेवारी पर्यंत कंप्लीट जाले 15 तारीख. आणि कितें आसतलें अशें सांग. तें आतां तुका सांग कितें आसा हितून जाणटे लोकांक वॉक करपाक वॉकिंग पाथ आसतले, फावंटेन आसतले, इल्युमिनेशन आसतलें, भुरग्यांक खेळपाक चिल्ड्रन प्ले एरिया आसतले आनी स्मॉल फंक्शन म्युन्सिपालिटी किंवा ते चिल्ड्रन फंक्शन आसले तांकां स्टेज आसतले आनी बाकीचे ज्यो फेसिलिटी ज्यो नॉर्मल जाय वॉच टावर किंवा अनाउन्समेंट सिस्टम सगळें ते आमी मिनिस्टर बरोबर डिस्कस करून नवी सिस्टम मेंटेनन्स हें मेन आहा. मेंटेनन्सा खातीर परत गार्डन वॉश पडटालें आमचें, पण आतां तें मेंटेनन्स धरून आमी तें ब्युटिफिकेशन करपाक पळयतात आनी आतां पर्यंत तरी बरें जाल्लें आहा. भारत स्काउट अँड गायड आणि म्हापसा नगरपालिकेन प्लास्टीक कोयरा आड जागृताय सुरवात केल्या. मोहिमेक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो मुखेल सोयरो आशिल्लो. I will see that the chief minister implements. I'll give him 1 month time. 1 महिनो दिता हांव ताका. दिवंक न्हू? तोय बिजी आहा म्हणटा पण 1 महिनो दिवया ताका. नो? We'll give 1 month time. I will write to him officially that if you do not ban plastic in Goa below that microns असता ताका 50 microns कितें आहा तें रूल आहा. If you do not ban this, then we should do something. Means I said I will go on a chain hunger strike म्हणटा हांव. हुंय तरी बसपाचें हंगर स्ट्रायकाक म्हापसा येवन बसपाचें नाल्यार पणजे आझाद मैदानाचेर ओन्ली टू क्रिएट अवेरनेस लायक दिस सरस्वत स्टुडंट्स हॅव क्रिएटेड एन अवेरनेस that this plastic has choked our system. तरी जे आमी कितें प्लास्टीक भायर उडयता तें आमी जाता जाल्यार घेवचें न्हू आनी तेजो वापर करचो न्हू. हें लोकांक आमी जाणून दिवपाक लागून आमचे स्काउट्स आनी गायड्स बार्देस डिस्ट्रिक्टाचे जे सपोर्टान म्हापसा म्युन्सिपालिटी सपोर्टान वाड्यांनी वचून आनी घरांनी वचून लोकांक अवेरनेस दिला. मडगांवच्या साई भक्तांनी मडगांवां आके ते बोरी मेरेन पदयात्रा दवरल्या. पदयात्रा 26 नोव्हेंबराक जातली. वर्ष पद्धती प्रमाणे गेल्ल्या वर्सा साई पदयात्रा आमी आयोजीत केल्ली. गेल्ली 14 वर्सां जालीं ही साई पदयात्रा आमी मडगांव ते साईबाबा मंदिर बोरी पर्यंत आयोजीत करतात. ह्या वर्साची पदयात्रा येता त्या 26 नोव्हेंबराक आयतारा सकाळी 6:30 वरांचेर सुरू जातली. गेल्ले 14 वर्सां पयलीं आमी पयली पदयात्रा मडगांव ते जांबावले आयोजीत केल्ली आनी ताजे नंतर गेल्ली सादारण 13 वर्सां जालीं ही पदयात्रा मडगांव ते बोरी पर्यंत आयोजीत जाता. पदयात्रेचो विस्तारीत कार्यक्रम असो आसतलो. पदयात्रेची सुरवात आख्या तळेबान हांगा आशिल्ल्या साईधाम श्री साईबाबा मंदिरान सुरवात जातली. 6:30 वरांचेर बाबांच्या तस्विरीचें पूजन जावन ताजे नंतर बाबाची मुर्ती तस्विरीचें बाबाची जो रथ केल्लो आसतलो रथान विराजमान जातली थंय पुजा जातली आनी ताजे नंतर पदयात्रा बोरयेक प्रस्थान करतली. पदयात्रेचो मार्ग साईबाबा मंदिर आके विशाण टॉकीज अलंकार ताजे नंतर पाजीफोंड कृष्ण मंदिर ऑस्पिसियो हॉस्पिटल होली स्पिरिट चर्च दामबाबाचे लिंगार दर्शन घेवन राय मार्गे ही पदयात्रा बोरी साईबाबा मंदिर पर्यंत वतली. सादारण 12:30 वरांचेर बोरीच्या सिमीर पदयात्रेचें बोरी ग्रामस्थां तर्फे स्वागत जातलें आनी सादारण 1 पर्यंत ही पदयात्रा साई मंदिर बोरी पर्यंत पावतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.